नियंत्रण जेन्ना 10 दीस पयलीं तो 15 दीस पयलीं कुटमण जेट्टी जाली पयलीं सुवात कॉलरा आनी डायरिया हो वॉटरबॉर्न डिजीज हो खंय तरी पाणी साचता डेंगू बिंगू अशें न्हू. आतां हे भायर वयतात 8-8 दीस 10-10 दीस रावता आनी तांकां कित्याक ह्या रोगाची साथ हांगर ना, गोंयांत आमच्या ना. आनी हे मायग्रंट लोक आहा पळय तेंच्या माध्यमान जाता आनी हे येता केन्ना आनी हांकां जाता केन्ना हें आमकां लक्षांत येवपाक ना. पूण आतां मालम सारकेली जेटी जी आहा जाल्यार आमचे कडेन हेल्थ एजन्सी प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा जो मेडिकल कॉलेज आहा हांगा त्या ओनरांनी आसूं किंवा तेंच्यांनी स्वता वचून आपलें चॅकअप करप आनी आपल्या हेल्थाचें कॅर घेवप आनी बोट ओनरांनी आपले बोटी क्लिनिनेस दवरप की जेणू काही असले डिजीज सगळ्याक पसार जावंक जायना म्हणून. कारण आमचे कडेन सगळ्यो सोयी आहा. आतां तुमी मालम जेट्टी बद्दल म्हणशीत जाल्यार 1-2 किलोमिटर आमचें मेडिकल कॉलेज आहा, हेल्थ सेंटर आहा. सो अशें जावंक जायना तें तेंच्यांनी कारण इतको रोग जायसर आमच्या जेटीचेर इतके डर्टीनस काय ना. सो खंय तरी प्रत्येकान एक विचार करून हो आपणें कॅर घेवप, आपल्या कामगाराचें कॅर घेवप हे सगळ्यांचें मातशें मनान धरून तेंच्यांनी काम करपाचें. सर आतां मालम जेटीचेर आनीक अशें कितें केसीस बीन ना अजून काय ना, एकूच जाला. तर कितें आहा आमकां प्रायमा फेसिया काय कळटा मेलो तो कळटा. पूण कुटमणसून हांगा येयल्लो हांगा ते मायग्रंट वर्कर्स ते पगारा खातीर आसूं किंवा थंय कितें बरें पडना हांगाच्यो कांय गोश्टी तश्यो आसतल्यो. पूण हो आमचे कडेन उत्पन्न जाल्लो रोग न्हू. हो रोग आतां भायर समुद्रान जाता काय हेंच्या बोटी पासून जाता काय आनीक कशें जाता हेजेर मातशें आतां संशोधन जावंक जाय. आतांचे खातीर बीन तुमी कितें करतले म्हणजे कळपा खातीर? न्ही आमी करूं शकना म्हणजे कितें बोटी ज्यो भायर वयता आनी भायर कितें जाता तें आमकां कितें कळटा. जेट्टीर समज तसलें कितें जाता आनी जेट्टी वरसून आसता जाल्यार दुसरी गोश्ट. कारण ते 10-10 दीस भायर रावता ते कितें अशें मलेरिया म्हणजे जळार चावले आनी तांकां तें कांय जायना हें पाणया पासून जाता.